लयराई देवीच्या जात्रेनिमतान शिरगांवा उमेदीचे लार फाकला. भक्ताची पावलां शिरगांव वळपाक लागल्यात. मंगळारा जात्रे दिसा शिरगांवा भक्ताची गर्दी उसळपाची शक्यताय आसा. मजगती जात्रेचे वशिश्ट आशिल्ले होमखंड रचून पुराय जाला. जात्रा सुरळीतपणान साजरी जावची म्हणून प्रशासना सयत देवस्थान समिती सज्ज जाल्या. गर्देचेर नियंत्रण दवरपाक पयलेच फावटी देवळा फाटल्यान बॅरिगेड्स लायल्यात. मजगती पुलीस महानिरीक्षक वेद प्रकाश सुर्या आणि उत्तर गोंयचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव हांणी सोमारा सांजेर शिरगांवा सुरक्षा वेवस्थेचो आढावो घेतलो. शिरगांव आता तुमकां सगळ्यांक गोंयांक तशेंच भायल्या लोकांक पासून गोंयच्या भायल्या महाराष्ट्राक गुजरात सगळ्या लोकांक खबर फाल्यां जात्रा 21 मे 2024. आता प्रशासनाच्या थ्रू गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या थ्रू सगळे आमचे वेवस्थीत जाल्लेले आहा. सगळे कितें कितें नॉर्म्स कितें कंडिशन घालून दिल्ली ती गव्हर्मेंट आमी देवस्थान कमिटीन फॉलो केलेले आहे. तशें आमकां देवळा पासून तुमकां ही बॅरिकेड दिसता पळय, ती बॅरिकेड लायन करतले आमी सगळ्यांचे आनी वेवस्थीत दर्शन सगळ्यांक दर्शन मेळटलें. कोणीच पॅनीक जावचें न्हू की ओनू फोर्सूय डिप्लॉय केल्लो पुलीस फोर्स. सो तांकां पण कोणाक भिवपाचें ना, ती तुमकां मारूंक बी तें तशें कांय ना. तेंचें एक डिसिप्लीन मेंटेन करपाचें दोळांनी, त्या कारण तो फोर्स डिप्लॉय केल्लो आसा. तुमी पॅनीक जावचें ना आनी जावचें न्हू सगळ्यांनी. आनी एक कितें आतां तुमी एक अलर्ट एक एपील दोळांक सगळ्यांक की खंय कितें वायर पडलेले आसतले रस्त्यार आनी कोण कितें मोडीत धांवाय रे धांवपाचें ना, पॅनीक जावपाचें ना. कोण वायर पडले तिका हात लावपाचो ना, कित्याक तुमी ओले आसतले, तुमकां एक शॉक मारपाक शकता. डायरेक्ट वायरेक हात लावपाचो ना. आनी आपली वस्त कितें आहा ती आपूण सांबाळपाची. आपल्या भुरग्यांक घेवन येतले कोण आनी कितें धाकटे भुरग्यांक तांकां आपूण पयली प्रिफरन्स दिवचें. तेंची सेफ्टी पयली मेंटेन सगळ्यांची सेफ्टी. धाकटे भुरग्यांक आपूण सेफ सगळ्यांक सेफ्टी दर्शन जातलें देवळाचें देवीचें. आनी कोणीच पॅनीक जावपाचें ना. कितें जावं प्रॉब्लम कितें जालें पॅनीक धांवपाचें ना, धक्काबुक्की करपाचें ना. सगळ्यांक सहकार्य करचें. हय सगळ्यांक सरकार पुलीस तुमकां तुमच्या सेवेक लागून सगळे आपण कलेक्टर साहेब आहा, मामलेदार आहा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, सगळे तुमची पुलीस फोर्स इतलो डिप्लॉय खूब पुलीस डिप्लॉय केलेलो आसा शिरगांवांत. पॅनीक जावपाचें कोणाचें कसलेच प्रॉब्लम जावचें ना म्हणून सगळ्यांक बरे भाशेन दर्शन मेळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.